रेस्पेदाची कोंबी आसली मोजी कोंब्या दिसली पडल्यार गोरी लोजी किदली तांतयां घालूंक गाजली राजी पेदरूच्या कोंब्यान वाट लायली कोंबयेची. आजचा फोन मानी चार्या पारकडे आलेस बाप एक पारकोणींचा आता उमाणे रे रिडल पारकोण सारखी सांगत तेका 100 रुपया जिखपा चान्स. 100 रुपया कशें करून जिखपा तें हेजे मुखार सांगता पूण तेजे पयलीं एक वोपार सांगता. वोपार मुट्टी अशी काय बरे रेस्पेदा कोंबी आहलोली कोंबी दिसती पळ्यार रोखडी लजताली आनी तांतयां घालपा सारकी रेडी आहलोली. पेद्रुगे कोंब्यान वाट लायली कोंबयेची. तूं म्हणटलो हो पेद्रू म्हणटो कोण काय म्हूण पूण पारकोण तें न्हू. पेद्रुगे कोंब्यान वाट लायली कोंबयेची पूण सगलो गुन्यांव कोंब्याचो करपा जायना. काय बरें तांतयां घालपा जाग दिकून तयार केलो आहलोलो पूण कोंबी ती कोंबी न्हू. तांती बोकाको तेंको बोगर जाग्यार बसपा सोदना. अशी भोंवपा गेली मी तेजेवन बर जाग खंय मेळटा म्हूण चोवपाक. एश कोंबी गुडा भायर हिन जोग घेताय म्हणटाय न्हू. हिंग कोंबी गुडा भायर वचोन कोंब्या जोग घेता हूं. तूं म्हणटलो ही कोंबी मुट्टी कोण काय म्हूण पूण पारकोण तेंय न्हू. तें सारकें इजी मरे कोंबी कोण ती. मागीर कोंबी अशी भोंवपा गेलो कडेन कोंबे आसलेले ते सगळे फाटी लागलेले हूंय कोंबयेच्या. आपणा बराबर यो म्हणटाले हूंय तिका. कोण म्हणटा हूंय आपण तुका सदां खुशाल दवरतलो. दुसरो म्हणटा हूंय आपण तुजेर भरपूर पयस रोखयतलो. पूण पेद्रुगे कोंब आहलो तो सारको आयडियरी हूंय. तेणें कोंबये सांगिल्लें हूंय कोंबे तूं आपणा बराबर येयशी जाल्यार भांगरातां ती घालपा पावशी. कोंबी बुलोली गेली हूंय तेजे बरोबर भांगरातां ती घातो म्हूण. तूं म्हणटलो पेद्रुगे कोंब मुट्टो कोण काय म्हूण पूण पारकोण तेंय बी न्हू. मागीर थिंग एक म्हयनो कोंबयेन आनी कोंब्यान कितें केलें तें आमकां खबर ना पूण कोंबये दिसोल हूंय आपणा फटयली म्हूण. कोंब माता त्यो सगल्यो फटाश म्हूण कळली म्हूण कोंबयेन पोत्तून घार येवपा वाडली. पूण घराको जाग तयार केलो आहलो तो तितून म्हळ्यार दुसरे कोंबयेन आपणागे कोण उडयली हूंय. तूं म्हणटलो दुसरी कोंबी मुट्टी कोण काय म्हूण पूण पारकोण तेंय बी न्हू. कितें जावं एक कोंबये म्हाका भोंगोन दिसोलें. वेंचीक पुता भाशेन जातो काय म्हूण चिंता हांव. पूण हिंग बोलतें जालें हूंय न घर का न गाट का म्हणटाय तेसो खबर जालें हूंय. पूण तकले चड व्हडलो भार घेवपाक गरज ना रे. कोंबे अशी जाल्यार संवय आसत न्हू. बोकाको तांती तेंकल म्हणटरी जाग सोदपाची. आज बोकाको तांत तेंकपा जाला आज सुवात सोदपा जाय. जाग हूंय ना हूंय जाल्यार मेळटलोच. मेळटा थिंग जाग दवरपाचो आनी घालपाचें तांतें. बरो तरी जाग दोन तांती घायल्यार पुरो. नाजाल्यार आपणा आनी कोणू नाका आपण इंडिपेंडंट म्हूण उबो रावन तांती घायले ताप करून फुट्टले. आनी बाय चान्स जरी तर तांती फुटना जाल्यार भांगरा तांती व्हरतले. मागीर सगळे कोंबे परतून लायणी लागतले. त्या भांगरा तांत्याचेर आपणागे अर्दो भोक आहा म्हणटले. तूं म्हणटलो भांगरा तांती म्हळ्यार कितें काय म्हूण पूण पारकोण तेंय बी न्हू. ही जाली कोंबये खबर. तेजे भायर बोकडे खबर आनी माजरां खबर आहा पूण तें सगळें सांगपाक गेल्यार चड लांब वयतलें. तेका लागून आनी उगोत करनासतना पारकोण इचाता उमाण इचाता. मातशें डिफिकल्ट आहा पूण पारकोण म्हणटे ह्या व्हिडिओ सुरवातेक एम बोयरागे कांता राजोल चोय तेच कांतोर इस्कोंटो सांगपाचें. 100 रुपया जिखपाक पारकोणे आन्सर कमेंटान बरय. हो व्हिडिओ लायक कर आनी चॅनला सबस्क्रायब कर. ह्या व्हिडिओ 100 कमेंट येयल म्हणटरीच आमी प्रायज डिक्लेअर करतले. तेका लागून बेगीन हो व्हिडिओ तुगे फ्रेंडांक व्हॉट्सएप फेसबुक इंस्टाग्रामाचेर शेअर कर आनी पारकोणे आन्सर कर म्हूण सांग.
प्रायजा लॉटरी काडपाक आम चीफ गेस्ट म्हणून हुंयचे रेस्पेदा कोंबे आपयतले नाजाल्यार पेद्रुगे कोंबे आपोवपा ट्राय करतले. दर्शन पयलांनी एक पाट सांगता हांव म्हणटा उमाणे आन्सर बरोवप आयसरो नाका व्हर तरी कोंबे आसूं म्हणजे मोग आसूं.